हांव देमू गांवकर साटऱ्या गांवचो शेतकरी. ह्या वर्सा एक प्रायोगीक तत्वाचेर वालपापडीची लागवड केल्ली आसा. नॉर्मली सगळ्याक लागवड करता ती झुडूप वर्गीय अशी लागवड करता, पूण ह्या वर्सा आमी वेल वर्गीय वालपापडीची लागवड केल्ली आसा. डॉलर म्हणून व्हरायटी आसा, ती व्हरायटीची ही लागवड आसा आनी तेजे आत्तां तरी आमकां रिजल्ट आहा तो बरो दिसता. एक 2 दिसांनी आमी एक 20 किलो काडटा, वालपापडी काडटा आनी ती हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक आमी सगळी ही घालता, जेणे करून मार्केटिंगचो हांगासर प्रॉब्लेम आमकां येयना. तो गव्हर्मेंटान सॉल्व केल्लो आसा. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन घेता म्हणटकूच आमकां विकपाचो प्रॉब्लेम येयना. आनी ह्या वर्सा प्रायोगीक तत्वार केल्ल्या कारणान आमकां थोड्या प्रमाणांत केल्ली आमी वालपापडी. अन्य बाकीच्यो भाजयो आमी केल्ल्यो आसा, पूण वालपापडी प्रयोग म्हणून केल्लो आसा. फुडल्या वर्सा वालपापडीची लागवड आहा, वेलवर्गीय वालपापडीची लागवड आहा, ही मोठ्या प्रमाणांत करपाचो आमचो विचार आसा. आनी हे जे हार्वेस्टिंग आसा तें मातशें सोंपें आसा. तेका कमरेचेर ताण येयना, वणवे रावन काडची पडना, ही उब्यांनी काडपाक मेळटा. म्हणून हार्वेस्टिंग ही सोंप्या पद्दतीन जाता. म्हणून हे पद्दतीची जर शेतकऱ्यांनी केली लागवड वेलवर्गीय वालपापडीची, जाल्यार बऱ्या प्रमाणांत उत्पन्न मेळोंक शकता शेतकऱ्याक. कितल्या दिसांची म्हाका तुमकां सांगा, कितल्या दिसांनी हे पीक तयार जाता? साधारण 2 म्हयने रुजत घातल्या पासून 2 म्हयन्यांनी पीक मेळपाक स्टार्ट जाता आनी फुडें एक 3 ते 4 म्हयने फुडें ते जशें कशें तेका तुमी खत पाणी दिता तेजेर ती एक 3 म्हयने तरी फुडें कंटिन्यू मेळोंक शकता पीक. म्हाका सांगात, सत्तरीर आनी असली खंय तरी पिकां आसा? वालपापडेची लागवड साधारण म्हज्या हिशोबा प्रमाणे ही पयली लागवड आसतली वालपापडेची. अन्य भाजयेची लागवड कोण कोण करता, पूण वालपापडी ही पयलो प्रयोग आसा सत्तरी. आनी म्हाका सांगात, हे आता तुमी ऑरन हॉर्टिकल्चराक घालता म्हणटा, थंय कितले तुमकां म्हणजे किलो कशे किलो घेतले? थंयसर किलोचो रेट ह्यो पयलींच थरलेलो आसा. म्हणजे हॉर्टिकल्चराची एक पॉझिटिव्ह गजाल कितें, 3 म्हयने तुका पयलीं कळटा की खंयच्या भाजयेक खंयची रेट मेळटली. त्या प्रमाणात खंयच्या भाजयेक बरी रेट आहा त्या प्रमाणात आपण लागवड करा. आत्तां आमकां 80 रुपया किलो प्रमाणे रेट मेळटा. म्हाका सांगात, तुमच्या घराण्या भितर असे खूप तरेचे प्रयोग तुम्ही करून पळयल्यात. स्ट्रॉबेरी लायल्यात, मागीर वेगवेगळे हेचे लायल्यात. हेतूरसून आनी म्हाका सांगा, सध्या ह्या तुमच्या गांवांत, साटऱ्या सारख्या गांवांत खंयच्या पिकाक सध्या जास्त महत्व आसा, म्हणजे असं जास्त प्रमाणात हे जाता पीक? साधारण काकडी, भेंडी, काराती, वालपापडी, वाल ह्या भाजयांक बरो डिमांड आसा आनी तेतून पिकूय बरें येता. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे, टायर झाल्या मरे, म्हणजे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.